दीस शुक्रार ऑगस्टाची 28 तारीख 2026. पहिले मसाब सांब पावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले मसाब अध्याय 1 ओळ 17 तावन 25 पर्यंत. भावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्ही. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. ती क्रिस्ताच्या खुर्साचें बोळ नपैंच जायन अशें मनशाच्या जाणवायाच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला. नासाक व्हरतले वाटेक चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेंपण म्हणून दिसता, पूण बचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नास करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यक्त करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वादविवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय आसात? ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हणून करून सोडल्याने. देवान आपले जाणवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख करूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाची पिसाये मुखांतर सत्मंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय, जो देव खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी खुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडतांव. सुदैवांचो तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेंपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हणून दिसता तें मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हणून दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 33 1-2, 4-5, 10-11. श्लोक. पृथ्वी सगळे सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा. 10 सरयांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परज्यांच्यो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाक बाळता. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तगतात. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. मनशापुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 25 ओळ 1-13 पर्यंत. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन हरताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नतल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले आनी तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतलें.
हरतान येवंक घळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान रातीं एक बोब जाली. आळे हरत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्ल्यानच त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुदनतल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसले तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशीं वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. आनी तीं मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार हरत आयलोस आनी आयत्यो आशिल्ल्यो धडयो ताचे सांगता लग्नासाला भितर सरल्यो आनी दारवाटो थांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. 10 धेडयांचे ओपारी मुखांत जेजू आमकां शिकयता की आमकां सर्वांक हरताक मेळोवंक आपोवणें दिलां आसता तें आमी स्विकार करून ताका तयार रावचे म्हूण. ह्या 10 धेडयां पैकी 5 जाणां तयार करून आनी 5 तयार करिनासतना आयिल्लीं. हरताक मेळोवंक येतना फावो ती तयार आयनासतना आयल्यार ताका मेळोवंक जायना. बदलाक हेरांक आमी कश्टार घालता. आमचे लागीं तेल ना आनी हेरांच्या हंगार जियोंक पडटा. आमकां देवान ताच्या सांगाता जियोंक जाय जाल्लीं देणी दिल्यांत. पूण आमी तयाराय करिनासता वा ताचो उपयोग करिनासता मातयेपणां पूर्ण दवरता आनी आमचें जिवीत काळोखाचें करता. जागे रावनासता हरेता सांगाता वेसो अवकाश होगडावन घेता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जागे रावनासता कश्टाल्ल्यो घडयो आसात आनी उपरांत आमी हेरांक दुर्साता. आमचें कुटुंबां जिवीत जियेतना कशें जागृतायेन जियेचें म्हणून जेजूची शिकवण आमकां कळीत करता.